क्रॉस मसाज दिवपाचे हायस दाखोवन हरियाणातल्या दोगा पर्यटकांची लुबाडणूक केल्ल्या प्रकरणात कलंगूट पोलिसांनी ज्युपिटर रेस्टॉरंटाच्या दोगा कामगारांक अटक केली। अटक केल्ल्या दुबावितांमदी विनीत राठोड आणि शुभम जिल्लेवार हांचो आस्पाव आसा, जाल्यार रवी चव्हाण आणि जीवन हे दोग फरार आसात। ही घडणूक शेनवारा दनपारां 2 वरांच्या सुमाराक घडली। फिर्यादी अरुण मलिक आणि ताचो इश्ट मुकेश हांकां रवी चव्हाण मेळ्ळो आणि तांकां क्रॉस मसाज दिवपाची हमी दिली। तांकां ज्युपिटर रेस्टॉरंटात व्हेले आणि तांचे कडल्यान 32,000 रुपया घेतले। तशेंच थंय आशिल्ल्या दोगा चलयांच्या सोऱ्याचे पयशे मागले। उपरांत मसाज मेळना म्हणून फिर्यादींनी पयशे परत मागले तेन्ना दुबावितांनी तांकां एके कुडीत बंद केले आणि तांकां मारपेट करून जिवेशी मारपाची धमकी दिली।